Ergan tuka sumiya Jesu, hoglap tuka sumiya Jesu. Jesu Christ te moga chabo brinino tumka aitaracha suartecha nialak स्वागत सुस्वागत हांव बापू फ्रँकलिन सोजू शिवमोगा दिएसीज. आज आमी नियाळो पेसो आयतार जावन आसा मेची 26 म्हणजे मे 26. आज आमी एक ओर्ती दाबाजीक परब आचरण करता. ती जावन आसा भोव पवित्र त्रित्वेची परब. हे घडीभर आमी मागया सर्वेस्पर बाबा आगणित का कुळदारा तुका अर्गा होगळापानी वाखाणे दिता. आज भोव पवित्र त्रित्वेची परब आमी आचरण करचे या वखता ईश्वरता आयकत आसतना समजा सारखे आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याक फाटाय. हो पवित्र आत्मो आमकां सर्गींच्या जाणवायेन बरोवन दी. ईश्वरता आमकां भलायकी हाडून दी, सुडका हाडून दी, विशेष मोफान कृपेन बरोवन दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप आवास्वर 4 वळू 32-34 39-40. Deuteronomy chapter 4 verses 32-34, 39-40. मोइजेन लोकां लागीं उलोवन म्हळें, देवान पृथ्वेचेर मनशाक रचल्या दिसा तावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदी संपलेल्या पुर्विल्या काळांची सोदना कर. आकाशाची शेकान शेक सोदना कर आनी विसार. इतलें व्हडलें घडीत हाजे आदी केन्नापुणी घडिल्लें आसा? खंयच्याय काळार असलीं उतरां कोणी आयकल्लीं आसात? खंयच्या लोकान देवान उज्या मदें तावन उलयल्लो तो ताळो तुमी आयकलो तसो आयकला आनी तो वाचून उरला? खंयच्या देवान परीक्षा, कुणा, अद्भुतां, झुजां करून आपल्या बळिश्ट हातान आनी उबारल्ल्या बावळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र मदलें काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतलां. पूण हें सगळें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमच्या पसोतो इजिप्तांत केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. देखून तुमी आज उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजान खंसाया. सर्वेस्पर जावन आसा देव, जसो वयर सर्गार सकला पृथ्वेर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. आज हांव तुमकां दिता ते कायदे आनी उपादेश पाळा आनी तुमकां आनी तुमच्या संततीक बरेंपण लाभतलें. आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात. अंतर्गीत 33 Psalm 33. श्लोक. जे परजेक देवान आपलें दायज कर विसल्या ती करीस बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताचे विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. जे परजेक देवान आपलें दायज कर विसल्या ती करीस बागी. सर्वेस्परान आपल्या उतरान मळब रचलां. आपल्या तोंडाच्या स्वासान अंतराळाची रचना ताणें केल्यात. आपल्या एका सुत्रान ताणें सगळें रचलां आनी आपल्या फर्माणान सगळें उबें केलां. जे परजेक देवान आपलें दायज कर विसल्या ती करीस बागी. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्ती आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटायता. जे परजेक देवान आपलें दायज कर विसल्या ती करीस बागी. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी दया. जे परजेक देवान आपलें दायज करून विसल्या ती करीस बागी. पावलून रोमागरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आवास्वर 8 वळ 14-17. Romans chapter
8 verses 14 to 17. भावा भयणीनो, जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. भगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बोळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारीशें करता. देवाचो ओ आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुसवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दैजाचे वारीसदारी होई. तितलेंच न्ही, क्रिस्त सवे देवाच्या दैजाचे वारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताच्या महिमेची आमी वांटेली जावंक पावतल्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. अनंत बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलोलो आनी जो आसतलो त्या देवाक सर्वेस्पराक जय जय. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आवासवर 28 ओळ 16 तावन 20. 11 शीस गलिलेयाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. जेजूक पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्याचो दुबाव तो वळपर्यंत वचूंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेज पोरसांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदां काल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास धरा. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी भोव पवित्र त्रिंदादीची परब आचरण करता. आमकां कळीत आसा आमी खंयचेय मागण्या आरंभ करतना बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणटा. आमकां कळीत आसा आमच्या दोतोरनींत आमी शिकल्या त्रिएक देव म्हणजे एक देव ते एक जण, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. बापाचें काम रचण्याचें, पुताचें काम सोडवणेचें आनी पवित्र आत्म्याचें मजतदार म्हणटा आमी. हांगा भगवंत त्रिंदाद एक कोणाकय समजोंक जायना, तो मिस्तेर, पूण देवाच्या उतराच्या उजवाडान समजोंक जाता. साबार वर्सांत हांव आमी क्रिस्ती भावार्थान जिवन आसा. दर एक वर्सा हें फेस्त येता, आमी नियाळ करता. सोंपें आमी नियाळ करचें, कित्याक आमचे भावार्थाची सतां तवळ तवळ आमी उडासां काडून तातूंत आमी गुंडायन रोमून जिवंक आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता 2 भाग आसात. पयल्या वाचपांत द्वितीय नियमांत आवास्वर 4 ओळो 32 तावन 34 हांगा मोइशे लोकांक उगडासां काडटा. देवान केल्लीं कृत्यां, ह्या देवाची विस्मिता. आनी तो सांगता असलो देव आमचो वर्तो जावन आसा. त्या खातीर आमी म्हणटा केदो वर्तो देव आमचो. पण तो सांगता आसा इतलें सक्कट तुमकां कोणें केल्लें आसा. देवान पृथ्वीचेर मनशाक रचलेल्या दिसांतावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदी सोंपलेल्या पुर्विल्या काळाची सोदना कर. आकाशाची शेकान शेक सोदना कर आनी विसार. इतल्या व्हडल्या घडीत हाच्या आदी केन्ना पुणी घडिल्लें आसा. म्हळ्यार कितें, कोणी असली उतरां उलयल्लीं आसात. लोकान देवाक उज्या मदें तावन उलयलो ताचो ताळो आयकल्लो आसा आनी वाचून उरला. खंयच्या देवान परीक्षा कुणा अद्भुतां झुजां करून आपल्या बळिश्ट हातान उबारलेल्या बावळ्यान आनी भयंकर कृत्यान एक राष्ट्र मदल्या काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतला. म्हळ्यार इस्रायल परजेक ताणें विसरलें. पूण हें आमचें सगळें सर्वेस्परान केलां. त्या खातीर हांगा व्हरतो मिस्तेर कितें गे म्हळ्यार 400 वर्सां वयर ती इजिप्तांत गुलाम जावन आसली. थंय बरोवचो नातलो. कित्याक फारावेरायचें बळकें तशें आसलें. आस्त आसली आनी पयशे आसले, भांगर आसलें, हें सकड आसलें, सैन आसलें. पूण कितें करूंक साद, हांचे कडेन कांय नासलें.
चडपटी आमकां सोदून भोग जाता. त्या खातीर म्हाका भाव भयणीनो, आमी भाग्यवंत त्रिदादी थंय भावार्थ सोडूंक नजो. सबारपटी देव सांगता कश्टांक आतां बादे झूज तुजें न्ही झूज म्हजें, पवित्र सोल्ल्यान ती सांगलें आसा. त्या खातीर आमी कितें करी जाय, देवाचेर भरोसो दवरून आमी जिये जाय. आनी दुसऱ्या भागान तो सांगता देखून तुमी आज उगडास दवरा, रिमेंबर, आनी तुमच्या काळजान खंसाया, सर्वेस्पर जावन आसा देव. त्या खातीर आमी निजा देवाक सोड वेचे न्ही, निजा देवाक आराधन कर, अडोर द लॉर्ड युअर गॉड. पयलो उपादेश आराधन करतना कितें जाता, निर्गमन 23, 25, 26 आनी 27 सांगता खाणाचेर आशिर्वाद, उदकाचेर आशिर्वाद, भुरग्यापणाचेर आशिर्वाद, केस्तेची मारीची पिडे येवची ना, गर्भस्राव जावचो ना, वाज म्हणली आसची ना, परिपूर्ण आऊप दिता, तुमचे विरोधी पळून दावन तेले. त्या खातीर हे आराधन भाग्यवंत दादीक आमी आमच्या बागड्याद्वारे करता, घरा आमी आयतारेच्या बलिदानाद्वारे करता, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाद्वारे करता. म्हणजे भाग्यवंत दादीक आमी विसरूंकूच नजो. आनी सांगता पळया ही उतरां आमच्या उडास दवरा, काळजान खंसाया, सर्वेस्पर जावन आसा देव. जसो वयर सर्गार तसो तो सकला पृथ्वीर, आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. आज हांव तुमकां दिता ते कायदे आनी उपादेश तुमी पाळा. आमी कितें करचें, देवाक विधेयी जाय, शरण जाय म्हणटा आमी, उपादेश पाळी जाय, आनी तुमकां आनी तुमच्या संततीक बरेंपण लाभतलें. सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता, त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतले, आता लॉंग लायफ तुमकां मेळटलें. आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नदर घालच्या पयलें आयच्या किर्तनाचेर आमी नदर घालया. अंतर्गीत सांगता 33, जे परजग देवान आपल्या दायज कर विंचल्या ती करीन बागी. म्हणजे कोण, इस्रायल घर दायज कर ताणें विंचल्या ती बागी. आज आमी बागी इस्रायल घरांनी, आज जुदेवांनी जेजूक नेगार करण आज आमकां ताणें हो भावार्थ दिला, त्या खातीर आमी बागी. पळया प्रवादान करता सांगता दावीद, सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें सत्य आनी ताची कर्तुत्व विश्वासीपणाची. तो न्यायनितीचो मोग करता आनी सगळो संवसार विश्वासी मोगान तो सांबाळटा. तर ताचे थंय आमकां कितेंच उणें पडना. सर्वेस्परान कितें केलां, ताच्या एका सुत्रान सगळें रचलां, मळब रचलां, ताच्या स्वासान ताणें अंतराळ्याची रचना केल्यांत, एका सुत्रान ताणें सगळें रचलां आनी ताच्या एका फर्माणान सगळें उबें जालां, म्हळ्यार तो रचणार. आनी सर्वेस्पराचेर बाह्य भक्ती आसलेल्यांक ताच्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतेल्यांचेर जतनेन तो नादार घालता, तो सांबाळटा तांकां, तसो तांकां मरणांतली निवारता, दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटायता, तो तांचो जीव राखता. त्या खातीर आमी कितें करीत, आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवून तुजी दया. कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो मोग करता. आनी सर्वेस्पराचें काळीज कितें गे म्हणल्यार किर्तनांत आमकां आयकूंक मेळटा, द फादर हार्ट ऑफ गॉड म्हणटा आमी. हाच्या दुसऱ्या वाचपान सा पावलो रोमाघरा बरोवन सांगता. पळया आमी सर्वेस्परा विशयांत आयकलें, देव देव पूत देव पवित्रात्म. आतां देव पवित्रात्मे विशयांत तो सांगता, आमकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता. आनी आमची सकत न्ही, आमचे तालेंत न्ही, आमकां हर एकल्यांक आमच्या भावार्थांत हांगा तालेंत गरजेचें न्ही, हांगा आमचें समर्पण गरजेचें, विधेयपण गरजेचें, आनी आमकां आत्मो चलोवन व्हरता. आमी देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. आतां आमी भिये जाय म्हणना, कांगाल जाय म्हणना, चंचल जाय म्हणना. कित्याक देवाच्या आत्म्यान आमकां देवाची भुरगीं केल्यात. कोणा मोरिफात? जेजू क्रिस्ता मोरिफात. त्या खातीर आमी देवाक अब्बा म्हणून, बापा म्हणून उलो मारयेत. म्हळ्यार तितलो एक साळावळ आमकां देवा लागीं जेजू क्रिस्ता मोरिफात पवित्र आत्म्या सगळें आमकां फावो जाता. देवाचो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमकां आत्म्याक, आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदार. खंयचे दायज? त्या सर्गीचे दायज, सासणी जिवीत म्हणल्यार दायजाचे आमी वारीसदार. तितलेंच न्ही, क्रिस्ता सवे देवाच्या दायजाचे 6 वारीसदारी आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताच्या महिमेचेय आमी वांटेली जावंक
पावतेले हांव. वय मगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकां सोर बंदड येता बंद पसतावन देवान जेजू क्रिस्त मरिफात राखला आनी आतांय देव आमकां चलयता ताच्या पवित्रत्म्याद्वारे. आमच्या नदरेक देव दिसना जावंक पुरो, आमकां जेजू दिसना जावंक पुरो, पूण आत्मीक नदरेक येवकरिस्तान तो दिसता, मागण्याद्वारे तो मेळटा, देवाच्या उतराद्वारे तो उलयता. त्या खातीर आमी केदाळी हे श्रेश्ठ मागणें आनंद बापाक, आनंद पुताक, आनंद पवित्र आत्म्याक, कित्याक सदां काळ ताका आमी स्तुती होगळाप दिवंक फावो. आनी हेच्या वांजेलांत जेजू शिसांक एक आदेश दिता. कित्याक आदेश? ताणें उपादेश मस्तो दिलो आनी निमाणे तो आदेश दिता. तो आदेश शिसांक मात्र न्ही, भगवंत त्रिंदा दिसो आदेश म्हाकाय तुमकांय. 11 शीस गलिलियाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. जेजू पळय त्या शिसांनी ताका नामास्कार केलो. तांच्या भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तो वळ पर्यंत वचूंक नातलो. सहज मनशा भितर असो दुबाव, पूण जेजू तो दुबाव पयस करता. आज आमकां भगवंत त्रिंदादी वयर दुबाव आसूंक नजो, पवित्र सता वयर दुबाव आसूंक नजो, कित्याक ही सर सता आमकां पयसलो शिकयता. जेजू लागीं येवन तांच्या लागीं उलोवन म्हणलो, पळय ही उतरां गरजेची, सर्गी आनी संवसारी म्हाका सर पदवी दिल्या. त्या खातीर देवसरा कडेन पदवी ना, अनकरा कडेन पदवी ना, पदवी आसची जेजू कडेन. आमी जेजूची परजा, आमचो राय जेजू, आमचो सोडवणदार जेजू. देखून वसा आनी सर परजांचे शीस करा. मातशें भाव भयणींनी ह्या संवसारा सुमार आल्लोल कल्लोल पळयतात तुमी. आतां आमकां चुनाव चलते आसा जावं बरो आनी थोड्या दिसांनी ताजे रिजल्टी आमकां मेळटा. आमी बेजे म्हणना झूज देवाचें, झूज आमचें न्ही. आमी मागचें काम आमचें, दिवचें काम देवाचें. त्या खातीर 400 इयर्स इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्या लोकांक ताणें सुटयलां जाल्यार आमचो देव आमकां सुटयता, आमकां राखता. त्या खातीर तुमी कितें करा, सर पदवी म्हाका दिल्या, हांव म्हज्या पदवेन तुमकां धाडटा. ह्या संवसारच्या पदवे बरी न्हय ती, दोळ्यांक दिसना ती. देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा. कितें करा? समेस्त परजांचे शीस करा. कशें? सुवार्थेद्वारे. सुवार्ता, गुड न्यूज, हे बॅड न्यूज न्ही. ही सुवार्थ आमकां बरेंपण हाडटा, आनंद हाडटा, कृपा हाडटा, फेकोण हाडटा. ती सुवार्थ ही बेश्टाय ती गुलामपणा करची सुवार्थ न्ही. ती सुवार्थ आयल्यार ती आयकनाकात. आमकां सुडसुडीत करची, आशिर्वादीत करची सुवार्थ ही सुवार्थ. आनी तुमी कितें करा, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आज आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां. साबार जाण देवाच्या मजतीन पवित्र स्नानांत येतात. बाप, पूत आनी पवित्र आमचे ते राज करता, परम त्रित्व आमचे ते राज करता. हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. म्हळ्यार जेजूचे आज्ञा आमी हर एका बौतिस्म घेतलेल्यान पाळोवंक आसात. आनी हांव सदां काल संवसारचे अखेर पर्यंत तुमचे सवे सांगात आसतलो गूड आसतलो. हांव तुमच्या सांगात आसा. त्या खातीर तुमी भियेजय म्हणना, कांगाल जायजय म्हणना. मग अशें भाव भयणीनो, भोव पवित्र त्रित्वेची परब आमकां आमचो भावार्थ घट करता. आमी सतमंतांत इंस भोव पवित्र त्रित्वे विशयान सांगता, बापा विशयान, पुता विशयान, पवित्रत्वे विशयान आमचो भावार्थाची परगटणी आमी करता. त्या खातीर आज हांवें सांगचें इतलेंच, आमी भियेजय म्हणना, कांगाल जायजय म्हणना. आमच्या मागण्या जिवितांत, आमच्या सुवार्थेच्या मिसावांत, देवाच्या उतरांत, जमरो आमकां कुटुंबाच्या मिसांव दिल्ल्या कुटुंबाच्या मिसावांत, तुमी गांवांत आसात, परगांवांत आसात, खंयीय आसा, भगवंत त्रिंदा तुमच्या सांगात आसा. देवाचो जागो पयलो उपादेश देवाक दिया आनी भगवंत त्रिंदादीच्या आशिर्वादीन तुमी जियेया. तवळ तुमी घेतलेली हर एक कार्य आशिर्वादी जातली. देवूस तुमच्या सांगात रावन वावुरतलो. बायबल सांगता, देवूस सुवार्ता, कोण सुवार्ता स्विकार करता तांच्या सांगता देवूस वावुरता. कोण मागण्यांत आसा, भावार्थांत आसा, देव तांकां हात सोडिना. तर तोच आमचो सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वादान भरोवन दी, कृपेन भरोवन दी, फेकोण्यान भरोवन दी म्हूण हांव मागता. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा, गणीत काकुळदारा तुका अर्घ होगळापांनी वकाणी दिता. भोव पवित्र त्रित्वेची परब आचरण केल्या आमी. ह्या उतरांद्वारे आमची काळजां मोना नितळ जावन दीत. भोव पवित्र त्रित्व आमच्या जिवितांत काम करून दीत. बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी विधेयी जावन मोग करून जिवंक कृपा आमकां दी.
आमच्या भावार्थान उणेपण हें नासतना, पोडा नासतना, दुबावाक वळाक जाय नासतना सर्वेस्पराच्या कुमोकीन मजतीन आमी जिवोवंक करपा दी. सगळ्या संवसाराचो अंकर पयस कर, कुटुंबांत असली पिडा शिडा पयस कर. जेजू ज्या कुटुंबांत आशिर्वादां बेसावां पेकोवन जाय ह्या घडये ती देव दी. जी हांतुरणार आसात, जी कश्टांत आसात, जी रिणांत आसात, थंय वाटच ना म्हणून जिवितांत विचलीत जावन आसात, तांचेर दया दाखय सोम्या. कुडीची मोतीची भलायकी दी सोम्या. मरणांती पिडेतान भायर हाड सोम्या. वैजांचेर, नर्सांचेर, लॉयरांचेर, न्यायमुर्तींचेर, पुलिसांचेर, फौजेचेर अपराध्या सोडका, अपराध्यांक परिवर्तन, निरापराध्यांक सोडका, प्रोफेसर टिचर्सांचेर, सगळ्या चिंतेल्यांचेर आशीर्वाद घाल. ह्या सगळ्या संवसाराचें रूप नवें कर. आमच्या काळजां मनां उगाड. आमच्या कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जेजू तुझ्या पवित्र सक्तेन भरून, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरून ही पवित्र सताक आमच्या काळजां मनां उगडाव दीत. पात्राटी काळजां उक्ती जावं दीत. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या उतराच्या रक्ताच्या बळान कुर्डे पडोवन दीत, तोंटे सोदून दीत, मोने उलोवं दीत, बेरे आयकूं दीत. हर एक पिडा आशिल्ल्या ह्या सगळ्ये सोडून वचून दीत. गांवांत परगांवांत ती आसात, युवा जाणां विशेश बापान हांव मागता, तांच्या जीवगाताची चिंता पयस कर. तांच्या ह्या संवसाराच्या बुलवण्यांत बुडोवन गेलेली ड्रग्स, हेरोईन, गांजा ह्या वायटोडण्या सोय्यांक बली जाल्लेल्या पाटयाड, आवय बापायच्या मोगा पाटयाड, कुटुंबाच्या मोगा पाटयाड, पती पत्नीमध्ये सामरस्य, भुरग्याचे देण्यांतल्या भुरग्याचे देणे, गर्भस्त्रींचेर आशीर्वाद, सर मारेकार पिडा, कॅन्सर तली पिडा, मरणांती पिडा सोडलो सोदी. ICU, MICU, NICU, जी कोण व्हेंटिलेटर आसात, कोमार आसात, ह्या घडी अँब्युलन्सार आसात, अवघडा कोणाक जाल्यार तांचेर दया देव नेव दी. मागता सोमी हांव, जी कोण अकालीक मरणाक वळाक जाल्यात त्या आत्म्यांक तूं शांती दी. भक्ताच्या एकतारांक तांकां स्विकार कर. आमच्या कुटुंबांत देवादी जाल्ली आमची सामारा, आमच्या कुटुंबादारां, पुलगंदिस्त आत्म्या, अनंत आत्म्या खातीर हांव मागता. सगळ्यो संवसाराचे झुजरावो नसो दी. पवित्र तित्वेचे आशिर्वाद युक्रेनाचेर, रशियाचेर, पॅलेस्टिनाचेर, इराणाचेर, आमच्या इस्रायलाचेर देव नेव दी. आमच्या भारत गांवाच्या हर एका कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर देव नेव दी. हर एक अंकर बनपास बंदोड जेजूच्या नांवान निष्क्रिय जावं दी. आज जी कोण म्हज्या सांगात तांकां मागतात, तांच्या जिवीत असली पिडा शिडा तकले पांय परत सोड नसो दी. टच, अनॉइंट, हील फॉर युअर ग्लोरी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेच्या रक्तान तुमकां सुटका. आमेन, आमेन, आमेन. तुमकां सर्वांक बरें भोव पवित्र त्रित्वेचें फेस्त मागता. ही सुवार्ता जाता तितल्या लोकांक तुमी वांटून घेया. आज आमी आयकल्या आदेशा प्रकार दुसरी सक्कडी सुवार्ता आयकून सुमयेचो पाटलाव करून साल्वासावाचें जिवीत जियो दीत म्हूण मागता. आमेन.